उपदेशकाच्या पुस्तकांतले वाचप. उपदेशक म्हणटा, व्यर्थच व्यर्थ, व्यर्थच व्यर्थ, सगळे व्यर्थ. कारण जो मनीस जाणवायेन, बुद्धवंतकायेन आणि हुशारकायेन वावुरला, त्या मनशान आपणाकडे आसा ते सगळे ताचे खातीर वावरूंक नातलेल्याक सोडून वचूंक जाय. हेय व्यर्थ आणि एक व्हड अन्याय. कित्याक सूर्यापोंदा मनशान कश्टान आनी मिनातेन केल्ल्या सगळ्या वावरा वरवीं ताका कितें फायदो? ताचे सगळे दीस खंती भरीत, ताचे काम एक व्हड त्रास, रातचे लेगून ताचे मोतीक समाधान ना, हेय व्यर्थ. देवाचे उतार हे. सांत पावलान कोलासे घरांक बरयल्या पत्रांतले वाचप. क्रिस्ता सांगता, जर तुमी जिवंत जाल्यात तर सर्गींच्यो वस्तू तुमी अत्रेगा. थंय क्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसून आसा. संवसारी वस्तूंक गमन दिनासतना सर्गींच्या वस्तूंक चड मोल दिया. कित्याक तुमी मेल्यात. तुमची जिणी क्रिस्ता सवे देवा थंय लिपोवन आसा. आमचे जिवीत जावनासलेलो क्रिस्त प्रत्यक्ष जाता त्या वेळार तुमी ताचे सांगता महिमेन प्रत्यक्ष जातेल्यात. त्या पासत तुमचे थंय आसलेल्यो संवसारी कुशालायो ओडण्यो हुमटून काडा. व्याभिचार, अनिश्कळपण, कामाचार, खोट्यो ओडण्यो आनी आपस्वार्थ. आपस्वार्थ एक तराची बोंब्या पुजा. तुमी पयस करा. एकामेकाक फटयनाकात. पोरण्या सैंबाक ताच्या कर्तवा समेत फाट करून नवे सैंब तुमी नेसल्यात. आपली संपूर्ण वळख तुमकां दिवन आपल्या सारक्याक तुमकां हाडटा पर्यान देव आमचो रचणार कळनासतना तुमकां नवी करीत आसा. ह्या नव्या जिवनांत ग्रेक आनी जुदेव, सुनात केल्ले आनी सुनात करिनातलेले, अनागारीक, सितियान, गुलाम आनी स्वतंत्र म्हणलो भेदच ना. क्रिस्तस सक्तांक, क्रिस्तस सक्कड. देवाचे उतार हे. सांत लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. तवळ जम्या मदलो एकलो जेजू लागीं म्हणालो, मेस्त्री, आमच्या कुटुंबाची आस्त वांटे करून दिवंक म्हज्या भावाक सांग. जेजून ताका जाप दिली, इश्टा, तुमचे मदें न्यायनीत वा वांटे करूंक म्हाका कोणें नेमला? उपरांत तांकां ताणें सांगलें, पळया, सर्व थरांच्या आपस्वार्थांतावन अलग रावूंक सत्राय घेया. कित्याक मनीस कितलोय ग्रेस्त जावयेत, पूण ताचे आस्त बदीक ताचे जीवन जायना. उपरांत जेजून तांकां ही वपार सांगली. एक ग्रेस्त मनशाचे भुंयत एक फावटी उदंड पीक जालें. तवळ तो आपणा इतल्याक चिंतूंक पडलो, हांव कितें करूं? म्हजें पीक दास्तान करूंक म्हाका सुवात फावना. शेकी तो म्हणालो, हांव एक करतां, म्हजी खोटारां मोडून घालतां आनी व्हड करून बांदतां. सगळें म्हजें पीक आनी म्हजो माल तांतूं भरतां. उपरांत हांव म्हाकाच अशें म्हणटां, अदृश्टवंत मनशा, साबार वर्सांक पावशें दास्तान केल्लें जायते तुका आसा. सवकासाय घे, खा, पिये आनी घमत मार. पूण देवान ताका सांगलें, हत्त पिशा, आयचे राती तुजो जीव तुजे लागसो फाटीं विसारचो आसा. तर तुवें दास्तान केल्लो सगळो माल कोणाचो जातलो? असली गत मुनयेत आपणाकच दिरवी पुंजयतेल्यांची, पूण देवा हुजीर ग्रेस्त जावन नातलेल्यांची. देवाचे उतार हे.